कार्मेल किरण संसारात परगडता दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण उलो दिला सम्मान दरवा गोया हात मेळोवया जावं आमचे तारण मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां सुमेस्तान ह्या दिसाचे सुभाशय पटोवन आईच्या ह्या कार्मेल किरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक हांव बरो स्वागत मागतां. आज भुरग्यांक ओर्तो दीस, कित्याक म्हळ्यार आज तांचो दीस, भुरग्यांचो दीस. आमच्या देशांत आमी संभ्रमचो. तुमच्या घरांनी आसच्या भुरग्यांक ह्या दिसाचे सुभाशय हांव सर्व कार्मेलीत याजक तशेंच भावांच्या नांवी पाठयतां आनी तांचें जिवीत परमळीक जावं दी, तोटांत आसल्या फुलां भशेन आकर्शीक जावं दी आनी क्रिस्ती शेगुणांनी भरलेलें जावं दी म्हणून आमचें विशेश मागणें ह्या आमच्या सुमेस्त धाकटुल्या भुरग्यां पासून. दुसऱ्यान आज कार्मेलितांक आनी एक संतोशाची गजाल, कितें म्हळ्यार आमी कार्मेलीत आमच्या वडदींतल्या सर्व सांता भक्तांची परब आज संभ्रमता. आख्या इगर्ज मतेंत ह्या म्हयन्याच्या सुरवेक नोव्हेंबराच्या 1 तारखेक सगळ्या सांता भक्तांची परब आमी संभ्रमली. तर आज आमी कार्मेलीत प्रत्येक जावन आमच्या वडदींत आमच्या पयलें सोम्याचें उतर मानून घेवन त्या पवित्रपणाच्या वाटेर चलोवन तो संपूर्णकायेचो दोंगर सोडलेल्या आमच्या भावांचो भयणींचो आमी उगडास करता आनी तांचे देखीन चलोवंक प्रयत्न करता. आनी आयच्या दिसा हो आमी निच्यो नव्यान करचो जावन आसा. भावांनो आनी भयणींनो, आनी आयच्या ह्या दोन संभ्रमा सांगाता देवाचें उतर आयकुया, नियाळ करया आनी आमचें जिवीत कशें भुरग्यां भशेन करचें, कशें सांतीपणाचे वाटेर चलचें, ह्या विशीं आमी इल्लो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आनी ह्या दिशेन देवाचें उतर आयकून ताचे वयर नियाळ करूंक पेसाडया. पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 6 वळी 10-20 म्हण आसा. निमाणें एक उतर बाबा भयणीनो, सोम्या सोवें रावून तुमी बळवूंक जाय. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जाय. देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेस जाय. आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्हय, अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्यां आनी अधिपती विरोध, अंधकारी संसाराच्या राज्यत्वां आनी प्रभुत्वा विरोध. देखून तुमी देवाचें कवच नेस जाय. तवळ वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मानांक मुखार रावोंक तुमी सक्तेल्यात. तितलेंच न्हय, आखेर पर्यंत फाटीं परतन अशें झुजोवंक तुमकां धैर्य मेळटलें. फाटीं सरनासतना तुमी दृढ रावची गरज. सत जावं तुमचो कमरबांद आनी नीत जावं तुमचें हृदय कावच. समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बत्स तुमच्या पांयांचे मोचे जावं. सदांच भावार्थाची ढाल घेया. तवळ नसत्या दुस्मानाचे उजाबाले पालवोंक तुमी सक्तेल्यात. बाचावेचें देणें तुमचें शिरास्त्रान म्हूण घेया.
पवित्रोत्मो दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तालवार. तुम्ही सदांच मागणी करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. सर्व संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागूंक सदांच लया. दीस आनी रात म्हणले बरी तिरासिणेन मागा. देवाच्या लोकां पासत सदांच प्रार्थिया. हांव उलयतना फावो ती उतरां देव म्हज्या तोंडांत घालूं म्हूण सुवार्थेचो गुटो बें आनी भिरांत नासतना परगड करचें देणें देव म्हाका लाबो म्हणून मागा. आतां हांव बंदीन आसां तरी तेच सुवार्थेचो हांव कारभारी पळया. म्हजे जबाबदारे प्रमाणे कसलीय बेभिरांत नासतना हांवें सुवार्ता परगड करीशें मागा. भावनो आनी भयणीनो, सैनिकाचें जिवीत आमच्या मदल्या थोड्यांक कळीत आसा कोणा. तुमच्या कुटुंबांनी कोण तरी सोजेर आसतले ह्या वेळा काम करचे, वा तुमच्या घरांनी रिटायर्ड आर्मी पर्सनल आसतले. आर्मीच्या विविध भागांनी आपणाची सेवा दिवन आतां निवृत्त जीवन चलोवचें. आमकां असले मनीस आमच्या कुटुंबांत ना जाल्यार शिपायां विशयींत आमी खंडीत जावन आयकलां पळयलां. थोड्या वर्सां आदीं आमच्याच भारताचो एक वांटो जावन आसलो कारगिल पाकिस्तानांनी आपणाच्या हाताक घेतलो. कितें केलें, आमच्या सोजरांनी पाकिस्ताना विरोध झूज मांडलो आनी परत्यान तो जागो आमचे हातीन पातीन घेतलो. फाटल्या दिसांनी पाकिस्तान आनी आमच्या देशाच्या घडीर परिस्थिती बिगडलेली आमी समजून घेतली. युद्ध विराम सीज फायर थंयसर आसलें जाल्यारय पाकिस्तानाच्या सोजेरांनी आमच्या गडी कुशीन फार मारूंक सुरू केलें आनी परिस्थिती बिगडलेली आनी आमच्या सोजेरांनी पाटी फार मारिल्ले दाखले आमकां कळीत आसात. ही थोडी एक दोन दृश्टांतां हांवें तुमचे मुखार दवरलेलीं. सैनिकांनी आपणाच्या वैरी विरोध झुजचें. आदल्या वर्सा आमकां कळीत आसा कितें घडलें उत्तराखंडांत. हांव रायलो आनी चिंतूंक जायना तितल्या मापान थंयसर नश्ट घडलो. आनी आमच्या सोजेरांनी कितें केलें, थंयसर ते धांवले आनी ह्या नैसर्गीक विकोपाक वळख जाल्ल्या लोकांक आदार दिलो, तांकां सुरक्षितेच्या जाग्याक हाडचे प्रयत्न केले. आनी दिसोळ्या पत्रार एक पळयल्ली तस्वीर अशी आसा की थंयसर सोंको बांदूंक जायनातलो आसले सोंके कोसलोन गेल्ले आनी त्या वेळार दोन दोरयो बांदून एका पंथांत आनी एका पंथांत आनी ताचे वयर आमचे सोजेर वमते न्हिदून आसले आनी तांच्या पाटी वयल्यान लोक अलतोडीतावन पलतडीक येतालो. पळया कितलें रिस्केचें काम. थोड्याच दिसां आदीं आमकां कळीत आसा काश्मीरांत कितें घडलें. थंयसरी उत्तराखंडांत जाल्ले बरीच पावस वतलो आवरायले आनी इतलो नश्ट जालो आनी त्या संदर्भार सयते आमचे सोजेर आपणाच्या जिवाचें लेख करिनासतना थंयसर ते झुजले आनी लोकांच्या आदाराक पावले. ह्या दोन दृश्टांतांनी आमी पळयता आमचे सोजेर आमचे शिपाई नैसर्गीक विकोपा विरोध झुजचे. थंयसर वैरी विरोध, हांगासर नैसर्गीक सक्ती विरोध. कितें असो मुखार भोवन निवडिनो सैनिकाचें जिवीत सगळें आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यार एक संगत आमकां स्पश्ट जाता की ह्या सोजेरांनी
सदांच तयार आसूंक जाय. 24/7 खंयचेय एक अवघड घडलें जाल्यार तें फूड करूंक तांणी तयार आसूंक जाय. न्हिदोन पडचें बरी ना, आळसाय करचें बरी ना, ऑर्डर मेळ्ळेलेंच तांणी कामाक देवोंक आसा. हें जावन आसा तांचें एक प्रमुख लक्ष्य. आज हांवें तुमकां वाचोवप वचलें सांव पावलो एफेसकारांक बरयलेल्या पत्रांत. आनी थंयसर सांव पावलो आमची क्रिस्तांवाची जिणी ह्या एका झुजाऱ्याक वा ह्या एका सैनिकाच्या जिविताक तो सरी करता. हांवें दिल्ल्या दृश्टांतांत आमी पळयलें आमचे सोजेर आमचे सैनीक नैसर्गीक सक्ती विरोध वा नैसर्गीक विकोप घडले जाल्यार त्या संकश्टांत लोकांक आदार दिवच्याक, वैरींनी देशाचेर आक्रमण केल्ले जाल्यार थंयसर तांचे विरोध झुजोवंक ते मुखार आसात जाल्यार आमी क्रिस्तांवांनी सांव पावल म्हणटा सैताना विरोध झुजोवंक आसा. सैताना विरोध झुजोवंक आसा. तर आतां एक सवाल, सैतान आसा गी ना गे म्हणजे. सैतान म्हणटना मुगळ भोवन निबडिनो आमच्या मोतेक येवचें 2 शिंगां, कुडीचो बोन काळोचो, लांब शिमटी अशें आमी चिंतचें आसा. पूण मुगाळ भोवनो न्ही भयणीनो, सैतान असल्या एका आकारांत येवच्याक तो ताचें प्रमुख काम जावन आसा कितें म्हळ्यार आमकां नडचें, आमकां ताळचें. ती एक सकत आनी ही सकत आमकां ना दिसत्या रुपान ती काम करता. आनी ह्या सैतानाचें प्रमुख काम जावन आसा म्हाका आनी तुका देवाच्या संबंधांतावन भायर हाडचें, देवाच्या इश्टगतेतावन मेकळें करचें. आनी त्या देखून तो कितें करता, तो वायट आसल्यो संगती बरें करून आमचे मुखार प्रेजेंट करता. वायट संगत बरी आमकां दिसचे बरी तो करता. आमकां कळीत आसा आमच्या घरांनी भुरग्यांक आमी कोडू वखद कशें दिता वा आमी खावच्यो त्यो गुळयो कश्यो आसतात. भायल्यान साकरेचें मेल आसता, गोड आसता, पूण भितरल्यान कितें आसता, कोडू वखद आसता. तशेंच हो सैतान पाड संगत, वायट संगत बरी म्हूण आमकां दिसचे बरी करता आनी त्या मुखांतर आमकां जेजूतावन देवातावन तो पयस हाडटा. आनी आमी मनीस अशें ताच्या बुलोवण्याक पिसवतावगे आमी त्या गिफ्ट रॅपराकच पळोवन आयंडे गळयता. त्या गिफ्ट रॅपरा भितर कितें आसा तें आमकां पळोवन गेल्लें ना. बगार गिफ्ट रॅपर कसलें आकर्शक दिसता तशें आमी तें सत म्हणून पातयेवचें आसात. आनी त्या देखून म्हालगड्यांनी एक सांगिल्ली गाद आसा, धोव्याचें सक्कड दूद न्हय आनी परजळचें सक्कड भांगार न्हय. आमी चतूर आसूंक जाय मुगाळ भावनो आनी भयणीनो. आनी त्या देखून सांव पावल म्हणटा वय एक वायट सकत आसा, सैतान आसा आनी तो म्हणटा न्हय आमचें झूज केवळ मनशा विरोध, बगार अंतरळाल आसलेल्या अधिकाऱ्यां विरोध, अधिपती विरोध आनी अंकारी संवसाराच्या राज्यत्वा आनी प्रभुत्वा विरोध. कितेंय आसूं वायट सक्तेच्या विरोध आमचें क्रिस्तांवाचें झुजू सदांच आसूंक जाय म्हणून तो आमकां सांगता. म्हाका भावनो आनी भयणीनो, सोजराक आमी पळयलें जाल्यार तांचेंच एक युनिफॉर्म आसा, तांचे एक ड्रेस कोड आसा. आनी सांपवलो हें पत्र बरयता आसतना तो जैलांत आसलो, बंदेंत आसलो. आनी बंदेंत तुमकां कळीत आसा थंयसर अधिकारी ताका पळोवंक मेळटाले सदांय. आनी तांचें नेसन पळयतना, तांची जिणेरीत पळयता आसतना सांव पावलोक एक उजवाड मेळटा मोतीक. आनी
तांच्या त्या जिनियरिती प्रमाणेच आमची जिनियरीत मांडून हाडूंक तो आपोवणे दिता. आनी त्या देखून तो म्हणटा सत तुमचे कमर बांद जावन बेल्ट ऑफ ट्रूथ. सैनीक बेल्ट बांदतात, आमी बेल्ट बांदता, पॅन्ट निसरनातले भशेन वा आमचे वस्तूर आमच्या कुडीक लागून रावचे खातीर आमी बेल्ट बांदता. तशेंच सोजेरी आनी सोजेरी बेल्ट बांदतले अशेंच तांचे वस्तूर लांब आसले आनी त्या देखून ते कुडीक अंटून रावोंक आनी तांणी सरसर्रा चलचे भशेन ते आधार दिताले, पांयाक सिरकोवन तांणी पडनाशें. आनी सांव पावलो म्हणटा की सत जावंक जाय आमचें क्रिस्तांवाचें कमर बांद वा बेल्ट. कसलें सत मोगाळ भाव न्हू भयणीनो. पवित्र पुस्तकांत जेजूस आमकां म्हणटा हांव जावन आसा सत, हांव जावन आसा जिवीत, हांव जावन आसा जिवंतपण. जुवांच्या वांजेलाक आमी गेले हांव जाल्यार थंयसर म्हणटा सता वरवीं तांकां पवित्र कर, तुजें उतरच सत. मोगाळ भाव न्हू भयणीनो, सत म्हळ्यार दुसरें कोणीय न्ही बगार जेजू आनी ताणें आमकां परगट केल्लें देवाचें उतर, देवाचें उतर. आनी त्या देखून केदळा देवाचें उतर आमच्या जिविताचें केंद्र करून घेता हांव. वा कितल्या मापान देवाच्या उतराची जाणवाय आमकां आसा, वळख आमकां आसा. कित्याक सांजरो म्हणटा कोणाक देवाचें उतर कळीत ना वा बायबलाची जाणवाय कळीत ना ताका देवाची वळख ना. त्या देखून कितल्या मापान आमी देवाची वळख पवित्र पुस्तक वाचचे मुखांतर जोडटा तितल्या मापान आमकां सारक्या वाटेन सर्रासर्रा मेटां काडूंक जाता. तें बेल्ट त्या सोजेराक वेगळी वेगळी मेटां काडूंक आदाराचें जाता. तशेंच आमचें जिवीत देवाच्या उतराची जाणवाय आमकां आसा जाल्यार सारक्या वाटेन नीट वाटेन वचोंक जाता आनी आमी पावोंक जाय त्या सर्गींच्या राजाक बेगीनच सुलाबायन शाबीतायेन पावोंक जाता. आनी त्या देखून सांव पावलो म्हणटा सत जावं दी तुमचें कमर बांद. उपरांत तो म्हणटा नीत जावं दी तुमचें हृदया कावाच, हृदया कावाच. ब्रेस्ट प्लेट ऑफ रायचियसनेस, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ रायचियसनेस. आतां हें हृदया कावच कशें आसतालें मोगाळ भाव न्हू भयणीनो. तुमी थोड्या म्युजियमाक गेल्यान जाल्यार थंयसर असल्यो संगती तुमकां पळोवंक मेळटा. आतां ब्रेस्ट प्लेट म्हळ्यार हांगा तावन गोमट्या तावन जांग्या म्हणसर हें एक कवच एका सैनिकाक रक्षण दितालें. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळाच्या काळार हे सैनीक बर्ची घेवन ते झूज करताले आनी हे कितें करताले म्हळ्यार वैरी सैनीक ताची तुदी विखांत बुडोवन ते उडयताले आनी केदळा ही बर्ची येवन एका मनशाक लागतागे आंगांत प्रवेश जातागे तेदळा तांतू आसलें वीख सरून तो सैनीक मरतालो. आनी सांव पावलो आमकां सांगता की हो सैतान वायट सकत देवाच्या इश्टगते तावन आमकां पयस व्हरचे खातीर असलेच बर्ची न्हय लोंकडाची बगार ताळण्यो बर्ची भशेन आमकां आमचे थंय उडोवन आसा आनी केदळा ती आमकां लागता वा त्या ताळणेक आमी सांपडटा आमी क्रमेण पातका वरवीं आत्मीक जिवितांत मरता. त्या देखून सांव पावल म्हणटा तुमच्या हृदयाक नीत म्हणलें एक कवच तुमी बांदूंक जाय. हृदयांत आमी सडावचिंचें कितें आसा जेजू आसा. जेजू खंय आसा म्हणटना आमी सांगचें आतां काळीज आनी काळीज आमी दाखोवचें आसा हृदया भितर आसा. आनी त्या देखून आज सांव पावल म्हणटा तुमच्या काळजांत तुमच्या हृदयांत वा तुमच्या कूड म्हणल्या मंदिरांत जेजू आसूंक जाय. आनी ह्या जेजूक तुमच्या काळजांत काडून व्हरचे थंय सैतानान खंयच्याय रितीचे भाले उडयले जाल्यार खंयच्याय रितीचे ओडण्यो धाडल्यो जाल्यार तुमी ताका तुमच्या काळजा भितर घट्ट दवरूंक जाय. त्या देखून नीत म्हणलें जेजूचें साल्वासांव म्हणलें हृदया कावच तुमकां आसूंक जाय. तुमी थोडे मैसुराक गेल्यात जाल्यार थंयसर जटका गाडी आसा आनी ह्या जटका गाडीच्या त्या
झटकाक कितें करतात म्हळ्यार दोळ्यांक ब्लिंकर्स घालतात, आड अशें मानतात, अशें मुखार मात्र पळोवंक जाता. कित्याक म्हळ्यार ही प्राणी तिशीनिशीन पळोवन डिस्ट्रॅक्ट जावचें साध्यता आसा, त्या देखून दोळ्यांक एक कवच घालतात, ब्लिंकर्स म्हणून. तशेंच सांव पावल म्हणटा की तुमी जेजूचेर आसच्या त्या ध्यानांत वा जेजूक तुमच्या जिविताचो केंद्र करून घेवच्या त्या एका वावरांत तुमी विचलीत जावंक नजो. त्या देखून हे हृदय कवच गरजेचें तो म्हणटा. मुखारसून तो म्हणटा पळया सुवार्थेचे मोचे. तो म्हणटा समाधानाचे सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बच तुमच्या पायाचे मोचे जावं. खंडीत जावन एक सैनीक मोचे घालता, शूज घालता, आनी हे वाणो वा हे मोचे हे शूज कसल्याचे संकेत? रेडीनेस. क्रिकेट खेळटना जाल्यार आमी पळयलां जावंक पुरो एकलो खेळगडे दोग जाण थंयसर क्रिकेट खेळटात आसतना आनी दोगा जाणांनी तयार जावंक आसा. तांणी पॅड घालून सकड हेल्मेट घालून तांणी तयार आसूंक आसा, केदळ आउट जाता म्हूण कळीत आसना. तशेंच पौलो म्हणटा की तुमी सुवार्थेचे मोचे न्हेसून आसूंक जाय. पळोवन न्ही भयणीनो, रोमाकारांचे सैनिकांचे मोचे पळयल्यार ताच्या फाटल्यान किळे आसताले. आमच्या रनिंग रेसांत कोण भाग घेता की तांच्या मोच्यांके सकयल्यान ल्हानशे किळे आसतात. किळे कित्याक म्हळ्यार खंयच्याय एका परिस्थितीन निसरण आसतना पडन आसतना घट तांचे पांय रुंबोवंक ते कुमोवंक जाताले. त्या देखून सांव पावल म्हणटा तुमी देवाचें उतर परगट करूंक आसची ती उर्बा तुमकां सदांच हे देवाचें उतर परगट करूंक प्रेरण जावं, रेडीनेस आसूं. कसली सुवार्ता ही? अशांती आसले थंय शांती, निराशा आसा थंय बरवोसो, दूख आसा थंय संतोसो, फारीकपण आसा थंय भोगसणें. असलोय सुवार्ता तुमी परगट करूंक सदांच तयार आसूंक जाय म्हणून सांव पावलो म्हणटा. मुखारसून तो म्हणटा भावार्थाचें ढाल, शील्ड ऑफ फेथ. ढाल म्हळ्यार तें हातान धरचें, मुखार तावन कोणी तरी अटॅक करता आसतना तें धरून तें आडावचें तसलें. गोलीबार करता आसतना तुमी पोलिसांच्या हातांत एक पळयलां आसतलें हें ढाल शील्ड भाशेनच. आनी सांव पावल म्हणटा तुमकां भावार्थ म्हणलें एक ढाल आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी देवतावन विचलीत जावचे संगती आसात, ओडण्यो तळण्यो आसात, आनी सैतानान आमकां ह्या रितीन नाडटा आसतना आमच्या भावार्थांत आमी सुकोवन पडनाशे, धंटोन पडनाशे. हो भावार्थ आमकां घट जावंक जाय म्हणून आमकां सांव पावल म्हणटा. मुखारसून तो म्हणटा पळया बाचावेचें देणें तुमचें सिंहास्त्रण जावं, हेल्मेट ऑफ सल्वेशन. खंडीत जावन सैनिकाक एक हेल्मेट आसता. हेल्मेट कित्याक आमी घालचें? तकले कांयच मार जायनातले बरें. आनी एका सैनिकाचें जिवीत आमी घेतलें जाल्यार मुखार भोंवन न्ही भयणीनो, तो तकलेन काम करता. वैरीक खंयच्या रितीन खंय अटॅक करचे, कितें वापरचें, सकड तो तकलेंत काम करता. तकली ताका भोव गरजेची आसा. तशेंच ह्या तकलेंत दुसरें कितेंय रिगनातले भशेन, आमची मोत विचलीत जायनातले भशेन सांव पावल म्हणटा भावार्थ वा साल्वासांव म्हणलें तुमी हेल्मेट न्हेसूंक जाय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. आखरेक तो म्हणटा देवाचें उतर म्हणली तालवार तुमी हातान घेया. आमकां पवित्र पुस्तकांत आनी एक कडेन सांगलेलें आसा देवाचें उतर दोन दारेच्या तालवारी भाशेन. आनी हांव सांव पावल म्हणटा असलें देवाचें उतर म्हणची तालवार तुमी घेया. तालवार एक आपणाचो जीव राखोवंक सांगताच, वैरींक नाश करूंक. त्या देखून कितल्या मापान आमी देवाच्या उतरान भरताव, ताच्या जाणवयेन वाचलाव, तितल्या मापान आमकां ह्या वायट सक्ते विशयंत जैत चडोवंक साध्य जाता. आनी आखरेक तो म्हणटा मागणें तुमकां भोव गरजेचें. मागण्यान मोगाळ भोवन आनी भयणीनो देवाची सकत आमी जोडटा, देवाचें धैर्य आमी आपणायता आनी मागण्याच्या बळान आमी मुखार वचूंक साध्य जाता. तर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आमचें क्रिस्ती जिवीत एक झुजू न्हय मात्र मनशा विरोध, बगार वायट सक्ते विरोध.
आमकां देवातावन पयस करतल्या सर्व विशय बेळो देखून एका सैनीक भशेन सदांच चतुर आसून सदांच झुजोवंक आमी आयती जावया आनी सांपोलोवन कितें सांगल्यात त्यो वस्तू आमचे हातेरांकन घेवया खंडीत जावन जैत आमचें जातलें आनी ह्या संदर्भार ह्या पोटीच्या नामान बाळोक जेजो पत्र आमच्या पुणशतावन तें परगट जावचें पत्र हातूंत सैताना विशयी त्यो सर्व संगती आमी बरयल्यात पवित्र पुस्तकांत सैतानाचो उल्लेख आसा पापा साहेब आतांचो सैताना विरोध सदांच झुजोवंक आमकां आपोवण दिता सैतान म्हळ्यार कोण तो खंयचे रितीन आमकां नाडटा सैतान लागचो आसा गे मेल्लें लागता गे सैतान सोडोवचो म्हळ्यार कितें आनी हेर जायत्यो संगती मुखार भोवन निबडिनो ह्या पुस्तकांत बरोवन घाल्यात खंडीत जावन आमकां क्रिस्तवांक तो आदाराचो जातलो म्हण आमची आशा जावन आसा तुमकां जाय तर बाळोक जेजूच्या पुणशेतांत तो मेळटा नंतर जेरोसा कंपनीन मेळटा तुमी हांगासर नवेनाक आयले दळा तो बूक घेवं येता आनी कशें सैतानाक आमच्या जिवितांत पयस करी येता आनी कशें हाचे विरोध आमी सदांच झुजी येता आनी तें जेजूच्या साल्वासवांत आमी कशें भाग घेवं येता म्हणली जाणवाय तुमकां मेळटली तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं.